नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मालदीव्स भेटेर मेळ्ळो भव्य येवकार. राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू हांचे सयत केली भेट. मालदीव्सच्या स्वतंत्रताय दीस कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून जातले वांटेकार. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 1972 वर्सा आदींच्या राज्यांतल्या साबारकरांक कायदेशीर करपाची केली घोषणा. 1 ऑगस्ट सावन सुरू जातली प्रक्रिया. कर्नाटकाच्या उपमुखेलमंत्र्यान केल्ल्या विधानाक कांयच अर्थ ना. गोंय राज्य सरकार म्हादयचो हक्क मेळोवपा खातीर मोहीम सुरू दवरतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची प्रतिक्रिया. गोंयांत कुटुंब न्यायालय स्थापन करप शक्य ना. राज्यांत वाडपी घटस्फोटाच्या प्रकरणांचेर नियंत्रण हाडपाक लग्ना पयलीं समुपदेशन करपाचेर भर. मुखेलमंत्री. आणि फिडे बायलांच्या संवसारीक बुद्धीबळ करंड सर्तीत भारताचे वस्तादपण जालें निश्चित. निमण्या खेळांत भारताच्यो सर्वोत्तम खेळगडी कोनेरू हंपी भारताच्याच दिव्या देशमुख हाचे आड खेळटली. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या आपल्या मालदीव्स भोंवडेर आसात. थंय पावतकूच तांकां भारतीय समुदायान भव्य येवकार दिलो. मालदीव्सच्या भारतीयांनी प्रधानमंत्र्यांक येवकार दीत भारत माता की जय आनी वंदे मातरम ह्यो घोशणा दिल्यो. थंय तांकां येवकार दिवपा हेतान सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. मालदीव्सचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू हांणी दिल्ल्या आमंत्रणाक मान दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मालदीव्साक भेट दिली. ह्या भेटे मजगतीं ते मालदीव्सच्या 60व्या स्वतंत्रताय दिसाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जातले. हाचे सयत भारत मालदीव्स आपल्या राजकीय संबंदाचे 60वें वर्स मनयता. आपले सांस्कृतीक संबंद घटमूट करपाचेर दोनूय देशां मदीं भासाभास जातली. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं द्विपक्षीय मुद्द्यावेल्यान चर्चा जातली. वेपार आनी अर्थवेवस्था, सुरक्षा, संपर्क ह्या मुद्द्यावेल्यान चर्चा जातली. मजगतीं तांणी आयज राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू हांकां भेट दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मालदीव्स भेटीच्या संबंधान थंयचे भारतीय उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम हांणी माहिती दिली. Whether it is और दूसरा अर्थव्यवस्था में भी हम उनके साथ रहे हैं. पहले भी जब भी कोई संकट आया है मालदीव्स के लिए, उसके लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है, उनका दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्षमता रखा है. अब बीशम क्यूब आपने बहुत सही बोला था. ये एक ट्रॉमा का इमरजेंसी डिप्लॉयबल ट्रॉमा सेंटर्स हैं. 300 लोगों को अगर कहीं आपातकालीन जगह में आपातकालीन दौरान 300 लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. और उसको ले जाने के लिए एक वाटर ड्रोन भी हम दे रहे हैं. एंड इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी हमारा साथियों इंडिया से आ रखे हैं और लोगों को इधर ट्रेनिंग दिला रहे हैं. आयज संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या 5व्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी दोनूय सभागृहात तरेकवार मुद्द्याचो संदर्भ घेवन घातिल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या कामकाजात परत एक फावट आडमेळी आयल्यो. आयज सकाळी लोकसभेत कामकाज सुरू जायना फुडें विरोधकांनी घोशणा दीत सभापतींच्या आसनाकडेन धाव घेवन लेगीत सभापती ओम बिर्ला हांणी कामकाज सुरू दवरपाचो यत्न केलो. पूण उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची खर टिका करून तांणी सभाघराचें कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत केलें. तशेंच तांणी साबार लोकसभा फुडाऱ्यांची एक सर्वपक्षीय बसका आपोवन सोमार सावन लोकसभेचें कामकाज सुरळीत करपा विशीं चर्चा केली. राज्यसभेत लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून सभाघराचें कामकाज आदीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत सोमार मेरेन स्थगीत करचें पडलें. मजगतीं लोकसभेचें कामकाज 2 वरांचेर सुरू जावन लेगीत विरोधी पक्षान बोवाळ सुरू दवरिल्ल्यान लोकसभेचें कामकाज लेगीत सोमार मेरेन स्थगीत केलां. झारखंडाच्या हजारीबागाचे भाजपा खासदार मनीष जयस्वाल हांणी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचेर टिका करतना सरकार साबार मुद्द्याचेर चर्चेक तयार आसून लेगीत अशे तरेन बोवाळ करप हो फकत विरोधी पक्षाच्या राजकारणाचो भाग आसून ते देशाच्या उदरगतीत आडमेळी हाडटात अशें सांगलें. पेमेंट को लेकर के जो सहारा के जो पैसे लोगों ने जमा किए उसके रिपेमेंट को लेकर के पूरा देश के लोगों को आशा है कि सरकार का जवाब इस पे मालूम चले, लेकिन कुछ भी नहीं. ये जो जिस बात पे जिद है उस पर जरा गौर करने का कोशिश करेंगे
के ऑपरेशन सिंदूर का सरकार जवाब दे, सरकार ने टाइम फिक्स किया हुआ है। बिहार में का जो इलेक्ट्रल रिवीजन का जो ये लोग बात कर रहे हैं, तो जो मरे हुए लोग हैं जिनका नाम दोबारा आया हुआ है, जो डाउटफुल लोग हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वोट का रिगिंग है, और ये भी एक प्रकार से बोगस वोट ही है। जो मरे हुए लोगों का क्या काम है वोटर लिस्ट में, नाम रहना ही नहीं चाहिए उनका, और उसके नाम को हटाने पर भी यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आनीक एक विक्रम केलो। प्रधानमंत्री मोदी हांणी आयज आपल्या कार्यकाळाचे 4078 दीस पुराय करून आदल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांचो विक्रम मोडलो आनी सगळ्यात चड काळ तिगून उरपी भारताचे दुसरे प्रधानमंत्री थारले। पंडित जवाहरलाल नेहरू हे चड काळ तिगून उरपी पयले प्रधानमंत्री आसात। मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबीं भेटयल्या। राजस्थानातल्या जलावर जिल्ह्यातल्या मनोहर थाना मतदारसंघातल्या पिपलोदा गावात स्कुलाच्या इमारतीचो एक भाग कोसळिल्ल्यान 7 विद्यार्थ्यांक मरण आयले, जाल्यार 20 जाण जखमी जाल्यात। पिपलोदी गावातल्या प्राथमीक विद्यालयाचो कांय भाग कोसळिल्ल्यान ही घडणूक घडली। जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ही इमारत खुबूच पोरणी आशिल्ल्यान आनी उटंगराचो पावस पडत आशिल्ल्यान ही इमारत कोसळपाची घडणूक घडली। मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसोपनानी उपकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन राज्य सरकारान राज्यांतली आदली घरां कायदेशीर करपा विशीं म्हत्वाच्या निर्णयाची घोशणा केली। ह्या निर्णया प्रमाण 1972 वर्सा आदीं बांदिल्ल्या आनी सर्वेक्षणांत नोंद आशिल्ली साबार घरां गोंय सरकारान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण कायदेशीर करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। नागरिकांनी हे विशीं अर्ज केल्या उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायत सचिव 8 दिसां भितर हे विशीं प्रमाणपत्र जारी करतले आनी ही प्रक्रिया 1 ऑगस्ट सावन सुरू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही 2 सर्क्युलर इश्यू करता। ओके, डायरेक्टर ऑफ पंचायत जे इश्यू करता स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग ऑन द रिव्ह्यू सर्वे प्लॅन ऑफ द लँड होल्डिंग इन द रूरल लोकल बॉडीज। ओके, त्या सर्वे प्लॅनाचे आता ते ओके सेम वे परत द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ 1972 चो धरून आम्ही हांगासर म्हणटा आसतना द विलेज पंचायत secretary on the receipt of the application upon verification of the document issued the certificate in the prescribed form by the payment of ₹1000. आता तो prescribed form आहा पळय, that form itself says
सेम वे बदल जे हांवें टोटल वाचला ते सगळे त्याच पद्दतीन आसा. हांगासर आय हियरबाय सर्टिफाय विलेज पंचायत ताका सर्टिफाय इश्यू करतलो. ओके, बेस्ड ऑन सेम थिंग दिस टायप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी देयर. त्याच पद्दतीची सर्टिफिकेट्स आसतली. तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजन ऑफिसर, it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे structure हे legal structure आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आणि घर नंबर ताका माझे घर माझ्या नावाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार ताका हे घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. गोय सरकार म्हादय वाचोवपा खातीर करतल्या यत्नाचेर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी केल्ल्या विधानाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रतिक्रिया दितना गोय सरकार म्हादय वाचोवपा खातीर आपले यत्न चालूच दवरतले अशी स्पश्ट गवाही दिली. DK शिवकुमार हांणी केल्ल्या विधाना वयल्यान काँग्रेस पक्षाची संस्कृती आनी तांचे कारण नासतना आरोप करपाची संवय स्पश्ट दिसून येता आनी ताचो गोय सरकाराच्या कामाचेर कांयच फरक पडचो ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. DK शिवकुमार कितें उलयता पळय न्हू रे, तो आपली संस्कृती काँग्रेसचो कल्चर जो आहा पळय न्ही तो दाखयता. पयल्यान पयली म्हादयच्या बाबतींत आमी सातत्यान आमची लढाई जी आसा पळय सुप्रीम कोर्टान आसतली, म्हादय डिस्प्यूट ट्रिब्युनलान आसतली किंवा केंद्र सरकार कडेन आमचे आसतले मागणे हे सदोदीत चालू उरतले. म्हादयी खातीर आनी म्हादयीचे गोंया खातीर म्हादयी ह्या विशयाचेर हांव आतां न्हू, हांवें पयलीं सांगलां, हांव ह्या विधानसभेत पावच्या पयलीं पासून म्हजी लढाई सदांच सुरू आसा. कोण कितें उलयलां हें म्हाका पडूंक ना, बट डेफिनेटली म्हणजे म्हादयी खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें सातत्यान हांव करीत रावतलो. कोणाक कितें उलोवपाक जाय तें तो उलोवं, तो आपली संस्कृती कितें आहा पळय न्ही ती दाखयता, तें म्हाका पडूंक ना. केपेचे आमदार आल्तोन कोस्ता हांणी केप्यां बांदपा आशिल्ल्या कृशी घर प्रकल्पा विशीं आयज विधानसभेत प्रस्न उखल्लो. हाचेर जाप दितना शेती मंत्री रवी नायक हांणी नेमिल्ल्या कंत्राटदारान हे काम मदींच सोडिल्ल्यान ह्या कामाची निविदा परत एक फावट जारी करतले अशें सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं उलोवप करतना शेती खातें आनी सुवाती खातीर येणावळ खातें हांच्या जोडपालवान बेगोबेग हे काम हातांत घेवन ऑक्टोबर मेरेन ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले अशें सांगलें. दुसरी जागा आमच्या निलेशान दाखयता म्हटल्या पळय न्ही ती एकदा डिपार्टमेंटाक धाडा आनी ती जर रस्त्याक तेक्कोन आसा न्ही जाल्यार ताका पळोवपाक लाय. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आसत जाल्यार हांवूय ती जागा एग्रीकल्चराच्या खातीर दिवपाक लायता. दोगांयकू एकदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी दोनूय आमदार केप्यांतले वांगडा वचून पळोवन आनी ती जर बरी आसत जाल्यार त्या जाग्यार करुया. ऑक्टोबर चीफ मिनिस्टर ऑक्टोबर फाउंडेशन जागा फायनल ताका सांगल्या ताका लागून डिले जावपाय ना, ऑक्टोबराक डिले जावचो. राज्यात वाडटल्या घटस्फोट प्रकरणाचो संदर्भ घेवन आयज कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांका नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार हांणी विधानसभेत प्रस्न विचारलो. हाचेर मंत्री सिक्वेरा हांणी दिल्ल्या जापे उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करून गोंयांत लोकसंख्या उणी आसून लेगीत वाडट्या घटस्फोटाच्या प्रकरणाचेर हुस्को उक्तायत राज्यांत स्वतंत्र कुटुंब न्यायालय स्थापन करप कठीण प्रक्रिया आशिल्ल्यान लग्ना आदी समुपदेशन कार्यावळ चालीक लावप गरजेचें आसा अशें मत उक्तायलें. वाडत आसा तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले. प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो मदीं ताका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो लोक जायते इट इज फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर ऑफ निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर छापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाक खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा. कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय. हांव बाकीचें म्हणना, ओके, हेची गरज आसा. तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता. कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हू. हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदा तेजें ठरू शकता. म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी
सरकाराचेर जुवारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेडच्या जाग्यार 50,000 कोटी रुपयांची भानगड केल्ल्याचो आरोप आयज विधानसभेत केलो. हाचेर जाप दितना येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी जुवारी नगरच्या ह्या कंपनीक उद्देगा खातीर दिल्ली कम्युनिदादीची जमीन सरकाराक परत घेवप शक्य ना अशें सांगून ह्या जाग्याचो वापर निवासी प्रकल्पा खातीर सुरू आशिल्ल्याचे आमदार सरदेसाय हांणी केल्लो आरोप मंत्री मोन्सेरात हांणी भायर मारलो. येणावळ कायद्यात दुरुस्ती करपा आदीं ही सुवात हस्तांतरीत जाल्ल्यान सरकार ती आतां परत घेवंक शकना अशी स्पश्टपणान सांगले. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर उलोवप करतना ही माहिती दिली. तो जे चार्ज करता डायरेक्ट चार्ज मारलो. स्पीकर सर आम्ही कायदो आम्ही हाडला. केन्ना हाडलो जमीन दिता तर व्हडलें जाला म्हणून जमीन व्हडलें जाला म्हणून हाडलो. मागीर कायदो हाडटा. स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत चल्ला म्हणून आम्ही अशा पद्धतीन चलयला कोणे तुवेंच जुवारीचे स्कॅम कोणे केले. जुवारीचो स्कॅम आमच्या सरकारान केलो. And there is no question of scam here. There is a question of scam. You are the opposite. Just like the government has created some scam. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिला की आपण एजी मऱ्यान वता. स्कॅम हा म्हणून मंत्रीच म्हणटालो. आता तुम्ही नवेच नाटक पळयला तुम्ही नवेच म्हणताय. अरे तो हे मागीर तेच राज्यांतलो पर्यटन व्यवसाय हो मुखेलपणान दर्यादेग वाठाराचेर आदारिल्लो आसा. हे फाटभुंयेर ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांणी 0 वरांत पावसा दिसांनी मिरामार दर्यादेगेचेर व्हांवून येवपी कोयराच्या मुद्द्याचेर प्रस्न उपस्थित केल्लो. हे विशीं जाप दितना गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खात्याक राज्याच्या दर्यादेगांच्या म्हत्वाची जाणीव आसून नितळसाण राखपा खातीर पर्यटन खातें कार्यरत आसा आनी ते खातीर फावो त्या मोहिमेचेर काम करता अशें सांगलें. स्पीकर सर बीच क्लिनिंग पूर्ण तरेन गोंयभर आमचो जो पर्यंत एजन्सी आसा ती पर्यंत करता. ही जो बीच गार्बेज येता ती टुरिस्टांनी काडिल्ली न्ही. नायदर इज इट म्हणजे टुरिस्टान कितें उडयल्लें थंय न्हय. नायदर इज इट समथींग ऑन द शोर. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला स्पीकर सर वॉट बाय जेनिफर मोन्सेरात इज सेइंग नॉर्मल क्लिनिंग करता आसतना स्पेशली ड्युरींग मॉन्सून कितें जाता डेब्रीज जे न्हंयेचे आसता नाल्यार हाय सीजची आसता ती सगळी डेब्रीज एक्युमुलेट जावन बाबा मांडवी तालपणा हे सगळे कडेन जी जाल्ली आसता ती जेन्ना मॉन्सून विंड्स जाता तेन्ना मॉन्सून विंड्स आनी तुजी जेन्ना सिजनल करंट्स येतात तेन्ना ते हाय टायडा वेळार सगळे भायर येता आनी वी कॉल इट एज अ बीच वॉमिट. हो बीच वॉमिट स्पेशली ड्युरींग मॉन्सून्स कम्स आउट आनी त्या जाग्यार स्पेशली आयवांव बीच नाल्यार खारीवाडा वास्को एंडाक आशिल्ल्यांना कळपाक गरज आसा. एंडाक आशिल्ल्यान स्पीकर सर बीच वॉमिट धरून रावता. मॅन्युअल बीच क्लिनिंग चालू आसा डेली जाता इतले काडटा पूण हे फक्त पावसा वेळाच जाता. वीज खात्याच्या लायनमॅन कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर सरकार जायत्यो उपाय येवजण्यो करून तांकां जायत्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी विधानसभेत नमूद केलें. परळीच्यो आमदार देविया राणे हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. सत्तरी तालुक्यांतल्या चंदू गांवकार ह्या लायनमॅनाक विजेच्या खांब्यार काम करतना शॉक येवन मरण आयिल्ल्यान खातें कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षे विशीं आनीकूय सादूर जाला आनी ह्या पुराय घडणुकेची चवकशी केल्या उपरांत खात्यान घेतिल्ल्या उपायांची माहिती मंत्री ढवळीकार हांणी सभाघराक दिली. The line staffs are provided with safety gear like hand gloves, shorting rods, safety shoes, line testers, contactable, non-contactable, etc. Besides the mandatory working tools required to ensure safe working by them, while ensuring that they follow due safety protocols while availing shutdowns on line, they are expected to work on other measures. Our departmental officials have been interacting with inverter manufacturer, supplier, etc. to ensure the inverters of BIS or other recognized safety standards are used by the general public. They have also been interacting with organizations like the National Federation of Engineers for electrical safety to highlight such incidents to forums like a Bureau of India Standards, so that proper safety measures are incorporated in the manufacturing of generating devices like inverters to eliminate incidents like those mentioned above. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव.
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। आयच्या दिसाचे विधानसभा अधिवेशन सुरू जावच्या आदीं मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी नव्यान सेवेत हाडिल्ल्यो रो फेरीत आयिल्ल्या तांत्रीक बिगाडाच्या मुद्द्याचेर पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना फेरयेच्या म्हत्वाच्या भागात कितें तरी शिरकल्ल्यान अडचण आयिल्ली पूण ती आतां सुटावी जाल्या अशें सांगलें। तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन भेट दिवन चोडणेच्या थळाव्या लोकांच्या समस्यांचेर लेगीत बेगोबेग उपाय काडटले अशें आश्वासन तांणी दिलें। ब्रेकडावन जावन जाल्ले ते फॅन आसता पळय बंद जावन प्रॉपेलर म्हणटा तेका कितें तरी घुसपाल्लें आनी घुसपाल्ल्या उपरांत जेन्ना ते सायडीक व्हरोन काडून ते मागीर परत फिटींग केलें। आतां चालू आहा फेरी, दोनूय फेरी चालू, सगळें सुरळीत जातलें आतां आमी फॅर जे वाडोवपाक जाय, कमी करपाक जाय, त्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले आनी जो डिसिजन आहा ते आमी कन्वे करतले। गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर आशिल्ले आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी श्रावण म्हयन्यांत फळभाज्यांचें सेवन वाढिल्ल्यान तांचें मोल बाजारांत वाडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलें। पूण गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्या दुकानांनी साबार फळ आनी भाज्यो सवलतीच्या दरांत उपलब्ध करून दितले अशें सांगलें। रेट आहा न्हू ती वाडलेलीच आसतली, कन्जम्पशन चड आसता आनी जो आतां सप्लाय येता तो सप्लाय समोज थोडोसो कमी मेळ्ळ्या कारणान रेट वाडूंक शकता। फॉर द लास्ट 3 years आमी सगळ्या पेक्षा कमी आहा ती हॉर्टिकल्चराची। 6 कोटी रुपया आमचे गोमंतकीय शेतकारांनी ह्या फावटी कमयल्ले आसा आमच्या माध्यमांतसून, म्हणजे हॉर्टिकल्चराच्या माध्यमांतसून 6 कोटी रुपया तेंच्यांनी आमचे शेतकार ऑल ओवर गोवा तांकां आमी पे केल्ले आहा। शेतकारांनी पे जे शेतान आपल्या पीक घेतलेले आसा वेगवेगळ्या भाज्यो ते तेंच्यांनी आमकां दिवन आमी तांकां 6 कोटी रुपया पे केल्ले आसा। अशें केन्नाच जावंक नासलें, इतले पयशे कोणाकूच मेळनासले। सांगें तालुक्यांतल्या नेत्रावळी हांगा राज्य शेती संचालनालयान शेतकारां खातीर यांत्रीक शेतीचें प्रशिक्षण दिवपा हेतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केलें। ह्या कार्यावळीक समाज कल्याण मंत्री आनी थळावे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी कार्यावळींत वांटो घेवन यंत्रांच्या माध्यमांतल्यान जावपी शेतकामाची म्हायती घेवन नेत्रावळी भागांतल्या शेतकाऱ्यांनी लेगीत यांत्रीक शेतीचो वापर करून येणावळ वाडोवची अशें आवाहन केलें। मॅकॅनिकल फार्मिंग म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो एक बरो उपक्रम आयज एग्रीकल्चर अधिकारी हांगा घेवन आयिल्ले आसात। आनीक हांव अपील करता आमच्या जायते शेतकरी आयज सभोवतणी आमचे पळयतात की नवे नवे जे शेती भितर प्रयोग आसात ते आमी सफल करपाक जाय।
म्हणूनच आमच्या युथाक प्रोत्साहन जावपाक जाय. युथांनी नवे जे मेकॅनिकल आमचे एग्रीकल्चर शेती करपाचे प्रयोग आसात ते करपा जाय. सुरवातेक आमकां तें डिफिकल्ट दिसता, मशीन चलोवपाक सारकें कळना, तातूंत भितर प्रिसिजन नासता. पूण हळूहळू हे यंत्र जेन्ना तुमी वापरपाक लागतले तेन्ना म्हाका दिसता की आतां आमी एकाच थोडेशे मिनटां भितर एक बानी आमी हे सगळें पेरून जाल्लें आसा. म्हणजे आमची रोप लावप जाल्लें आसा. आमी जे मॅन्युअली म्हाका दिसता की ह्या मशिनाचेर हे जे मशीन आसा ते म्हाका दिसता की 1 वरा भितर आमकां सादारण ते 4000 म्हणजे 1 एकर जमनीक जर आमकां लेबर घालपाचे आसा जाल्यार 100 लेबर लागतले. पण ह्या मशिनान ते 1 वरा भितर जाता. भारताच्यो सर्वोत्तम बुद्धिबळ बायल खेळगडी कोनेरू हंपी हांणी काल राती जाल्ल्या फिडे बायलांच्या बुद्धिबळ संवसारीक करंड सर्तीत चीनाच्या ली तिंग जी हिका हारोवन निमण्या फेरयेत प्रवेश केला. हाचे सयत ह्या सर्तीचे वस्तादपण भारताच्या नांवार जावप निश्चित जाला. ह्या आदी दिव्या देशमुख हिणे लेगीत बुधवारा जाल्ल्या खेळात चीनाच्या तान जोंगी हिका हारोवन निमण्या फेरयेत प्रवेश केल्लो. ह्या सर्तीचो निमणो खेळ शेनवारा जातलो. तशेंच कोनेरू हंपी आनी दिव्या देशमुख ह्या दोनूय खेळगड्यांनी 2026 वर्सा जावपी कॅन्डिडेट सर्ती खातीर पात्रताय मेळयल्या. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका मालदीव्स भेटेर मेळ्ळो भव्य येवकार. राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू हांचे सयत केली भेट. मालदीव्सच्या स्वतंत्रताय दीस कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून जातले पाटेकार. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 1972 वर्सा आदींच्या राज्यांतल्या साबार घरांक कायदेशीर करपाची केली घोशणा. 1 ऑगस्ट सावन सुरू जातली प्रक्रिया. कर्नाटकाच्या उपमुखेलमंत्र्यान केल्ल्या विधानाक कांयच अर्थ ना. गोंय राज्य सरकार म्हादयचो हक्क मेळोवपा खातीर मोहीम सुरूच दवरतले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची प्रतिक्रिया. गोंयांत कुटुंब न्यायालय स्थापन करप शक्य ना. राज्यांत वाडपी घटस्फोटाच्या प्रकरणांचेर नियंत्रण हाडपाक लग्ना पयलीं समुपदेशन करपाचेर भर. मुखेलमंत्री. फिडे बायलांच्या संवसारीक बुद्धिबळ करंड सर्तीत भारताचे वस्तादपण जालें निश्चित. निमण्या खेळात भारताच्यो सर्वोत्तम खेळगडी कोनेरू हंपी भारताच्याच दिव्या देशमुखाच्या आड खेळटली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.